तुम्ही पळोवपाक शकता आमी आसा पिपल्स स्कूल जे आसा पणजे हांगासर थंयसर आनी हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासर प्रत्येक पणजेन जर आमी सगळे कडेन पळयत जाल्यार सगळीच कडेन फोडून दवरलेले आसा स्मार्ट सिटीचे काम करपा खातीर। आनी काल म्हणचे पेक्षा आमी सकाळी अशें म्हणूंक शकता 3 जावन 15 मिनटांनी एक घडणूक घडली ती म्हटल्यार एका 21 इयर्स भुरग्याचो जीव गेलो हांगासर। कारण म्हटल्यार तो येतालो आनी हांगासर बॅरिकेड्स तेंच्यांनी फक्त घालून दवरलेले, तेंच्यांनी कांयच कवर अप करूंक नाशिल्ले। त्या भुरग्याक ते दिसूंक ना आनी हो भुरगो जावन आसा एक्स कावन्सिलर रिबंदरचो तेजो चेडो। आनी जर तुमी हांगासर पळयत जाल्यार तुमी म्हाज्या वांगडा हांगासर येवपाक शकता। हांगा तुमी पळोवंक शकता की हांगासर कशे ते बॅरिकेड्स उदकान पडलेले आसा आनी त्या भुरग्याचो 21 वर्साच्या भुरग्याचो जीव गेला। थोडेच म्हणजे 2 दिसां भितरूनच आतां हांगासरले हे जे पीपल स्कूल आसा ते सुद्दां सुरवात जातले जाल्यार हांगासर भुरगे यो वच करता। स्मार्ट सिटीच्या कामान कितले लोकांचे आनीक जीव वचपाचे आसा ते सुद्दां खबर ना कोणाक। ताचे खातीर खंय तरी स्मार्ट सिटीच्या नांवान लोकांचे भरपूर लोकांचे अशे जीव वचत आसा। आनी कालूच आतांच आयच्यानूच न्यू इयर सुरवात जाता आनी न्यू इयराकूच हळर्णकर घराण्याक एक दुखद गजाल घडली ती म्हणल्यार तांचो पूत जो आसा तो तांकां ना जालो। जाल्यार खऱ्यांनीच एक ही दुखद घटना घडली। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर सगळे कडेन अशेंच फोडून दवरिल्लें आसा जाल्यार अशे घडणुक्यो न घडपा खातीर सरकारानूय हाचेर कितें तरी लक्ष दिवपाक जाय। कारण म्हटल्यार लोकांचे जीव वचपाक लागले। स्मार्ट सिटी करतातूच, स्मार्ट सिटीच्या नांवान लोकांचे जर जीव वचपाक लागले जाल्यार स्मार्ट सिटी कोणाक जाय असो सुद्दां प्रश्न येवपाक शकता। ताजे खातीर स्मार्ट सिटीची कामां लक्ष दिवन करपाक जाय आनी लोकांक ही कामां जायच, ताचे बरोबर लोकांचो जीव सुद्दां जाय। जाल्यार ही जी कामां आसा ती स्मार्ट सिटीची कामां लक्ष दिवन करपाक जाय। हांगासर जर पळयत जाल्यार पीपल स्कूल आसा, ताचे उपरांत हांगासर येरादारी म्हणजे लोक यो वच करत आसतात, लोकांच्यो गाडयो ज्यो आसात त्यो यो वच करतात। आयज म्हणजे सकाळी अशी घडणूक घडली, फाल्यां सकाळी आनीक घडणुक्यो अश्यो घडपाक शकता। ताचे खातीर सरकारानूय हाचेर लक्ष दिवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर।